म्हादयच्या उदकाचे नदर दवरपाक सयत उदकाचो योग्य तरेन वापर जावपा खातीर म्हादय प्रवाहाची स्थापन जाल्या। म्हादय प्रवाहाच्या स्थापनेक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला। केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हाणें ट्वीट करून ही माहिती दिल्या। म्हादय प्रवाहाच्या स्थापने खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें केंद्र सरकाराचे उपकार मानल्यात। म्हादय उदकाचेर नदर दवरपा खातीर म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करपाची मागणी गोंय सरकारान केली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची गोंयच्या शिष्टमंडळान भेट घेतिल्ली। ह्या वेळार ही मागणी जाल्ली। ही मागणी पुराय जाल्या प्राधिकरणाचेर गोंया सयत महाराष्ट्र, कर्नाटक तशेंच केंद्र सरकाराचे अधिकारी आसतले। उदक वेवस्थापन प्राधिकरणाक म्हादय प्रवाह अशें नांव दिलां। म्हादय उदक वेवस्थापन प्राधिकरणाचें मुख्यालय गोंयांत आसचें अशी मागणी गोंय सरकारान केल्या।